ते दितले आनी तुवें म्हणलें पूण प्रॉब्लेम न्हू पारेकारान सांगे प्रॉमिस केल्लें हिंगा हूंय हांवें म्हणलें तुमी आहले मरे तूं आहलो म्हणटा हिंगा जे पळय सायबीर तळ्या वचून येयला ताका मागीर आनी एड करून आनी प्रॉमिस पारेकारान आतां मिटींग घेता तो जाणा आपूण गोंयांत रावता म्हणून आमी आमगे गोंया चिंताय न्हू तो हांव मिटींग घेतलो मिटींगान सांगतलो बरें तशें गेल्लें मिटींग ना हांव सीएमा कडेन उलयता ह्या वेस्टर्न बायपास बद्दल आनी सीएमाक सगळें खबर आसा आनी एक विलेजरांची थंय मिटींग अरेंज करता कित्याक लोक म्हणजे विलेजरांक कळपाक म्हणजे सगळें खबर आसा सगळ्याक सगळो विशय जो आसा तो सगळ्यांच्या लक्षांत आसा त्या प्रमाणे कोर्ट मॅटर असल्या कारणान आमी डिसिजन घेवंक शकना. म्हणजे आता एंटायर स्ट्रेच आसा न्ही 11.9 तेजो कॉस्ट कितें आसा हो 2.7 सोडून 2.7 सोडून 11 किलोमीटर कितलो आसा रे कॉस्ट कितलो आहा 11 किलोमीटर टोटल एंटायर वेस्टर्न बायपास 354 करोड हो 2.7 सोडून 2.7 ना इंक्लूड सोडून 2.7 सोडून आणि हेजो कितलो कॉस्ट जातलो स्टील्सार बांदल्यार 2.7 जो आसा हय तो आता आमी जो एस्टिमेट केला 154 बरे 154 सीआर स्टील्सार बांदपाक स्टील्सार बांदपाक जवळ जवळ 550 मंत्री जावन PWDचो हांवें तिसरी फावट ही बसका घेतल्या लोकांचे इतलो विशय आसा थंयचे एनवायरमेंट आनी थंय जे फ्लडींग जाता पावसाक वॉटर लेवल वाडटा आनी फ्लड जावपाचो भंय आसा त्या कारणान थंय फिलिंग करून जे कलवट घालून फिलिंग करून तेज्या परस लोक म्हणटा पयलींच्यान ज्यो मागणी आसा स्टील ब्रीज ते बांदचो अशें लोकांचे थंय मागणी आसा पूण आमी हो जो विशय आसा आमी विशय हो चर्चिल बाब हे फॉलोअप चालू आसा चर्चिल बाबाचें तेन्ना जेन्ना बॉम्बे हायकोर्टान जो आपलो जजमेंट दिला त्या प्रमाणे आमी आमचे स्टेटीचो आमच्या गव्हर्मेंटाचो एजी आमी हो मुख्यमंत्री हाडे विशय मांडटले मुख्यमंत्र्यांची अपॉइंटमेंट घेतले विलेजर जे आसा त्या मिटिंगेक आमी इनवायट करतले आनी हो विशय सोडपाचो प्रयत्न करतले पूण सुप्रीम कोर्टाक जेन्ना हायकोर्टाक हो विशय आसल्या कारणान आमी मंत्री ह्या नात्यान कांय हेजेर डिसिजन दिवंक शकना बाकीचे गोंयचे जितले जितले विशय आसुल्ले त्यांनी हांवें प्रत्येक इन्स्पेक्शन करून प्रत्येक विशय सोडपाचो प्रयत्न सगळे विशय सोडलेले आसा. The plots are earmarked by the Directorate of Land Survey. आता कितें केलें हेंगे इंजिनियरांनी आनी कॉन्ट्रॅक्टरांनी जमीन जी आहली 10 मेत्रां वयर ती सगळी वयली आनी 10 मेत्रां वयर आहलो ती आतां 1 मीटर बिलो द लेक इज गॉन. सो जेन्ना लेक बांदली ही चारय घरां जमीन आतां 1 मेत्र उदकां बुडयल्या. That is one part. They were supposed to construct the houses. जी फायल वयता सकल येता विचारता कोणे कितले पाड वयर गेली ती एक पाट गेली आनी तुगे फायनान्सा म्हणलें की ती बजेट नंबर बीन घायला तो सारको ना परतून हाडली. माय ऑफिस इज फॉलोइंग इट अप मागीर तेणें आनी एक बजेट नंबर घायलो परतून धाडली. द मोमेंट इट गोज टू फायनान्स दे सेड दिस बजेट इज नॉट करेक्ट. मागीर तो सांगता मुगे सेक्रेटरी तूच घाल मग बजेट. हाऊ कॅन माय सेक्रेटरी रायट वॉट इज युअर बजेट? File is just going up and down for the last 2 years. Estimates are done. आता लायन किती म्हणले तुमका आणि तुमका 3 फाट गेल्या 2 वर्षात 3 फाट गेल्या वयर फायल मूव केला. नो कितले पाट मूव केला सांग मिनिस्टर सांग ती सर पावला दी टेक्निकल सँक्शनाक लागताली सर टेक्निकल सँक्शन जाता की कोण ऑब्जर्वेशन करता तुगे चीफ इंजिनियर पळय काडटा